लुका प्रमाणे सुवार्थ अध्याय 5 पहिल्या शिसांचे आपोवणे। एक दीस गेनेझारेत सरोवराचे तडेसरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडातालो। तवळ सरोवराचे तडेक लागल्ल्यो दोन दोणी तांणी पळयल्यो। पागी दोनींतले देंवून आपली झाडां धुताले। तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची धोन तडी थावन चिक्कीशे मुखार सुटून रावोंक ताणें ताका सांगलें। उपरांत बसून दोणीर थावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो। ताणें उलोवन जातस सिमांवक सांगलें, दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची झाडां देंवया। तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टाल्या पूण आमी कांयच धरलें ना। तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां। झाडां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास झाडांक सांपडली आनी झाडां पिंजोंक जालें। तवळ दुसरे दोनींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमक करीशे तांकां हात भाशेन तांणी आपयलें। ते आयले आनी सांगाता मेळून दोनी दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी दोणी बुडोंक जाल्यो। हें पळोवन सिमांव पेद्रो जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस। तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सोमेस्त विस्मीत जाले। तेच परे सिमांवचे वांटेले जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवी विस्मीत जाले। तवळ जेजू सिमांवक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय। दोनी तडीक हाडटास सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले। जेजू एक कोडकाराक नितळ करता। एक पावटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगळोच कुसलोलो एक मनीस ताचे सरशी आयलो। ताका पळयताच ताचे मुखार सरपडून तो म्हणालो, सायबा, तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता। जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा। तक्षणच ताचे खोड नितळ्ळें। ही संगत ताणें कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली। पूण वच तुकाच याजकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोइजेन फर्मायिल्ल्या प्रमाणे कानीक भेटय। ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं म्हणालो। पूण जेजू विशयांतली खबर आनीकी चड विस्तारूनच गेली। ताची शिकोवन आयकोवचे खातीर आनी विविध पिडांतली बरी जावचे खातीर लोक हारी हारींनी ताचे सरशी येवंक सुरू जालो। पूण तो तवळ विंगड सरून एकसुरे सुवातेर मागणे करतालो। आर मारलेल्याक गूण करता।
एक दीस जेजो शिकवण दिवन आसता फारिजेव आनी शास्त्री ताचे भोवती बसून आसले. गालिलेया आनी जुदेया प्रांताचे हर एक हळ्ळे थावन आनी जेरुसलेम शहरा थावन ते आयिल्ले. गुण करची दैवीक सक्त ताचे थंय आसली. तेन्ना आर मारलेल्या एक मनशाक ताच्या हांतोळणा समेत थोडे जण उखलून हाडून आयले. ताका घरा भितर व्हरूंक आनी जेजू मुखार दवरूंक ते वाट सोदूंक लागले. पूण लोकांचे खेटी निमती खंयचेच कुशीन वाट करूंक तांकां जालें ना. तवळ ते फाक्यार चडले आनी फाके सोडून पिडे घराक हांतोळणा समेत तांणी जेजू मुखार जना मोदेंस देंवयलो. जेजू तांचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्ता लागीं म्हणालो, इश्टा, तुजी पातकां तुका बोगसालीं. हें आयकून शास्त्री आनी फारिसेव आपणा इतल्याक अशें चिंतूंक लागले, ह्या तरान देव निंदा उलयतलो हो मनीस कोण? देवान एकल्यान शिवाय हेर कोणे पातकां बक्षियेत? पूण जेजून तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणलें, तुमच्या मनांतच कित्याक तुमी तसली चिंतना आठायतात? खंयचें चड सोंपें तुजी पातकां तुका बोगसालीं म्हणचें की ऊठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक? त्या आर मारलेल्याक तो म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, घे तुजें हांतोळण आनी चल तुज्या घरा. तक्षणच तांचे मुखार तो उठलो आनी आपूण न्हिदून आसलो तें हांतोळण घेवन देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा गेलो. सोमेस्त तटक जाले आनी देवाक हरसूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले, विचित्र घडीता आज आमी देखली. लेवीचे आपोवणे. उपरांत जेजू थंयथावन भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंका घराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलोलो ताणें देखलो. ये मुच्या फाटल्यान म्हणलें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंका घरांचो आनी हेर जणांचो व्हड एक जमो ताचे सांगाता पंक्तेर बसलो. हें पळोवन फारिसेवांनी आनी तांच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हणलें, सुंका घरा आनी फातक्यां सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळ जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणे बदला म्हणून फातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. उपासा विशयांतले सवाल. आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, जू आमचे शिस तवळ तवळ उपास करून मागणें करतात आनी फारिसेवांचे शिशी तशेंच करतात, पूण तुजे शिस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली,
काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालशात वे. होरेताक तांचे थावन काडून व्हरचे दीस येताले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. 9 आनी पोरणे. उपरांत ही एक वोफारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक खोपो मारूंक म्हण 9 लुगाट पिंजोन कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार 9 लुगाट तो पिंजोन पाड करता शिवाय पोरण्याक 9व्याचो खोपो सांबाळ लागना. तशेंच कोणी मनीस 9 वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार 9व्या वायनान सामडी फुटतात. वायन पाजरोन वेता आनी सामडी पाड जातात. देखून 9 वायन 9व्या सामड्या चिलांनी भरिसय. तशेंच पोरण वायन पियेल्ल्याक 9व्या वायनाची रूच ना. पोरणोस बरो म्हूण तो म्हणटा. आमेन.